नमस्कार. आरडीएक्स गोवाच्या अपडेट खबराचित्रांत तुमकां सगळ्यांक दिपाली नायकाचो येवकार. समिस्त पळोवप्यांक दसऱ्याची हुनहुनीत परबी. तियेच्या आदले आमदार किरण कांदोळकरान तियेच्या पंच वांगड्या बरोबर भाजप पक्ष सोडलो. 26 ऑक्टोबराक कांदोळकर करतले गोवा फॉरवर्ड पक्षांत प्रवेश. पर्रा 1 किलो गांजा जप्त केला. हॉटेलाच्या वेटराक केले अटक. सगळ्यो वस्तू आनी सेवांची येरादारी करपाक गोंयांत सगळ्या तरेचे मार्ग उपलब्ध आसात आनी त्या खातीर गोंय मल्टी मॉडल लॉजिस्टीक हब करप शक्य आसा अशें राज्यसभा खासदार सुरेश प्रभू हांच्यांनी म्हळां. सोनसड्या वेल्या कोयरा प्रकल्पावेल्यान भाजप काँग्रेस राजकारण करतात. ह्या प्रकल्पाक लागून सगळ्यांनी एकठांय येवपाची गरज आसा अशें फातोड्डेचे आमदार विजय सरदेसाय उलयला. राज्य आर्थीक संकटान आसा, मात अशें आसतनाय सरकार अदानी कडल्यान कर वसूल करता असो आरोप आम आदमी पक्षान केला. आक्षे जाल्ल्या धिरयान दोग बैलांक मरण. पुलिशेन 8 जाणांचेर गुन्यांव केला नोंद. महाराष्ट्राचे आदले मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस कोरोना पॉझिटिव्ह. तांच्यांनी ट्विटरा वयल्यान दिल्या माहिती. शेनवारा राज्यान कोरोनान 2 जाणांक मरण आयले. आतां मेरेन राज्यान कोरोनान 570 जाणांचे बळी गेल्यात. फेसबुकार बायल आशिल्ल्याचे सांगून फेक अकाउंटा मार्फत एकट्याक लुबाडलो. एकट्याक केले अटक. तर इतल्यान आयचे अपडेट खबराचित्र हांगा सोंपता. तुमकां ह्यो खबरो www.rdxgoa.com हे वेबसायटीचेर तशेंच आरडीएक्स गोवा ॲपाचेर लायव्ह पळोवपाक मेळटल्यो. लेटेस्ट व्हिडिओ खातीर आरडीएक्स गोवा यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात. तो मेरेन तुमी पळयत रावात आरडीएक्स गोवा. देव बरें करूं.